नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी गुजरातांतल्या भुज हवाई तळाक भेट दिवन सैन्याच्या जवानां सयत साधलो संवाद. ऑपरेशन सिंधू सोंपूंक ना, संरक्षण मंत्र्यांची शिटकावणी. अखिल भारतीय वेपारी परिसंघाची नवी दिल्लींत जाली म्हत्वाची बसका. बसकेंत पहलगाम हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानाक तेंको जाहीर करपी तुर्कीये आनी अझरबैजान देशाचेर बहिष्कार घालपाचो जालो निर्णय. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात आयोजित 58व्या ज्ञानपीठ पुरस्कार सुवाळ्यांत घेतलो वांटो. संस्कृत विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य तशेंच गीतकार गुलजार हांकां फावो जालो ज्ञानपीठ भोवमान. कला अकादमीत उण्या दर्जाचे कामाविशीं जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी कंत्राटदारा कडल्यान निशुल्क सगळ्यो चुको सुदारून घेवपा विशीं दिलें स्पश्टीकरण. दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी लोकां मदीं जागृताय करपा हेतान मुळगांवच्या कार्यालयान राबयले अटल आसरा येवजणे विशीं शिबीर. लोकांनी सरकाराच्या येवजण्यांचो घेवचो लाव, आमदारांचो उलो. आतां खबरो विस्तारान. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज आपल्या गुजरात भोंवडेर भुज हांगा हवाई तळाक भेट दिवन थंयच्या सशस्त्र दळाच्या जवानां सयत संवाद साधलो. ह्या वेळार पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत आतंकवाद्यांक सडेतोड उत्तर दिवपा हेतान राबयल्ल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या यशा खातीर तांणी जवानांची तोखणाय केली. ह्या वेळार उलोवप करतना जितल्या वेळा भितर लोक आपले जेवण सोंपयतात तितल्याच वेळा भितर देशाच्या जवानांनी दुस्मानांक सोंपयलो अशी खोस मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उक्तायली. तशेंच ऑपरेशन सिंदूर अजून सोंपूंक ना, हो फकत ट्रेलर आशिल्लो अशी शिटकावणी लेगीत तांणी आपल्या उलोवपांत दिली. ये कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया. आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है. उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना. और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम. ब्रह्मोस मिसायला विशीं उलयतना पुराय संवसारांत आयज भारतान घडयल्ल्या ब्रह्मोसाची ताकद पळयल्या. ब्रह्मोस मिसायलान रातीच्या काळखान पाकिस्तानाक उजवाड दाखोवन दिलो अशें तांणी सांगलें. पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है. हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना. मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है. भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए काफ और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारत देशान पुराय संवसाराक महत्वाचो संदेश दितना भारत देश आता फकत शस्त्रांची आयात करपी देश उरूंक ना असो अभिमान संरक्षण मंत्र्यांनी आपलो. फॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं. अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं. यह पूरे विश्व ने देख लिया है. पाकिस्तानाचो फेक प्रोपगेंडा भारत जनते मुखार हाडटले. 22 मे उपरांत संसदेचे खासदार विदेश दौऱ्यार वयतले. दर एका प्रतिनिधी मंडळान 5 ते 6 खासदारांचो आस्पाव आसतलो आनी ह्या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व वरिष्ठ खासदार करतले. हे मंडळ लोकां मेरेन वचून पाकिस्तानाच्या फेक प्रोपगंडाचे उजवाड घालतले. आतंकवाद्यां आड जम्मू काश्मीरांत फाटल्या 3 दिसां भितर राबयल्ल्या जोड मोहिमे अंतर्गत लष्कर, सीआरपीएफ आनी जम्मू काश्मीर पुलिसांनी एकूण 6 आतंकवाद्यांक काबार. बिहारांत 13 मे दिसा राबयल्ल्या मोहिमेंत लष्कर-ए तोयबाच्या 3 आतंकवाद्यांक जाल्यार त्राल हांगा राबयल्ल्या दुसऱ्या मोहिमे अंतर्गत हिजबुल मुजाहिदीनच्या आनीक 3 आतंकवाद्यांक
सोपोक सशस्त्र दळाक यश आयले। या जोड मोहिमेविशीं लष्कर आणि काश्मीर पोलिसांनी पत्रकार परिषद आपोवन सविस्तर माहिती दितना काश्मीरचे पोलीस महानिरीक्षक वी.के. बिर्डी हांणी उलोवप केले। ऑपरेशंस एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। तशेंच जीओसी वी फोर्साचे मेजर जनरल धनंजय जोशी हांणी मोहिमेंत मारून उडयल्ल्या आतंकवाद्यां विशीं माहिती दी। टेररिस्ट अटैक में जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरा एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। देशाचे सगळ्यात व्हडले वेपारी संघटन म्हळ्यार अखिल भारतीय वेपारी परिसंघान आयज नवी दिल्लीत महत्वाची बसका आपयली। ह्या बसकेत 24 राज्यांतले वेपारी प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले। ह्या बसके वेळार महत्वाचो निर्णय घेतना परिसंघान पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानाक तेंको दिवपी तुर्की आणि अझरबैजान ह्या दोनूय देशां सयत सगळ्या तरेचो वेपार बंद करपाचो निर्णय घेतला। तशेंच ह्या दोनूय देशांतल्यान आयिल्ल्या सामानाचेर लेगीत बहिष्कार घालपाचो निर्णय लेगीत ह्या बसकेंत जालो। भारत देशा आड वचून आतंकवाद्यांक पालव दिवपी पाकिस्तान देशाक ह्या दोनूय देशांनी उक्तेपणान तेंको जाहीर केल्ल्यान ह्या दोनूय देशां बरोबर वेपारी संबंधाचेर पूर्णविराम हाडपाचें थारायलां अशें अखिल भारतीय वेपारी परिसंघाचे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल हांणी पत्रकारांक सांगलें। आज दिल्ली में 24 राज्यों से अधिक राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ये निर्णय लेने की वजह बड़ी स्पष्ट है कि अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। व्यापारियों में रोष है। विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहां आकर के अपनी बात को कहा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला नवो भारत घडयतना ह्या देशान आतंकवादाक मात्तूय सहन करचे नात। तशेंच आतंकवाद्याच्या दर एका घडणुकेक हो देश आनी ह्या देशाची सेना सडेतोड जाप दितले हाची गवाय ऑपरेशन सिंदूराच्या माध्यमांतल्यान भारत देशाच्या जवानांनी पुराय संवसाराक दिल्या। ह्या जवानांचे धाडस, प्रतिबद्धता आनी निस्वार्थपणा खातीर तांकां उर्बा दिवपा हेतान भाजपान पुराय देशभर तिरंगा यात्रेचे आयोजन केला। आयज त्रिपुरांतल्या अगरतला हांगा केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या फुडारपणाखाला तिरंगा यात्रेचे आयोजन जाले। तशेंच पंजाब आनी उत्तर प्रदेशांतल्या बरेलीन लेगीत आयोजीत केल्ल्या तिरंगा यात्रेन लोकांनी भोव अभिमानान वांटो घेतलो। ओडिशांतल्या संबलपूर हांगा आयोजीत तिरंगा यात्रेन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी वांटो घेवन देशाच्या जवानांक सलामी दिली। ते भायर सिक्कीम हांगा लेगीत लोकांनी आयोजीत केल्ल्या तिरंगा यात्रेक भव्य प्रतिसाद दिलो। तिरंगा यात्रेन वांटेकार जाल्ल्या माहिती आनी वितरावण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशांक आतंकवाद्यांकडेन कसलीच तडजोड जावची ना अशें नमूद केलें। हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर बिग सक्सेस के लिए हमारा
आर्मी के लिए हम सब एक साथ के लिए आज ये रैली हम निकले साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में हम हमारा यात्रा जा पाकिस्तान हैज टू बी ऑलरेडी हमने डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान का टेररिस्ट कैंप्स के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने बिग विक्ट्री दिया। वो हमारा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी देश के लिए मैसेज दिया at any cost compromise for the terrorist. बरेली वांटेकार जाल्ल्या प्रतिनिधीन देशाच्या सशस्त्र दळांक नमन करतना आतंकवादा आड झुजपा खातीर पुराय देश एकठांय येवन भारताच्या जवानांक आदार दितले अशें सांगले। इससे हमारे देश में एक ऊर्जा, लोगों में जागृति आएगी, अपने देश के प्रति जो सम्मान है जो छुपा हुआ है वो जागृत होगा। लोग ऐसे ही यूनाइटेड होंगे, पूरा विश्व भारत को जगत गुरु इसी आधार पर मानेगा कि सब लोग भारतीय लोग जैसे अभी हुआ था उसका सारा पूरे भारतीयों ने एक साथ जवाब दिया था, ऐसे ही सब लोग अब यूनाइटेड होंगे। तो बरेली में लाखों की तादाद में आप देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। इसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है, इसमें सारे लोग एक साथ, सभी धर्मों के लोग एक साथ आज सच्चे देशवासी, सच्चे भारतवासी सड़कों पर आए हैं और भारतीय सेना के प्रति उन्होंने अपना एक विश्वास दिखाया है। और जो पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जो मजबूती के साथ जवाब घुस के मारा है, हमारी भारतीय सेना इंडियन आर्मी के पराक्रम को सराहने की, उन पे गर्व करने की, हमारी बेटियों पर, हमारी माताओं पे, हमारे देश पे जो पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले के माध्यम से दुस्साहस करने का कार्य किया और जिसको हमारे सशक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने अपने जिस पराक्रम और शौर्य से उनको जवाब दिया, उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए और हमारी सेना का और हमारी सरकार का धन्यवाद देने। खबरापत्रान आता घेऊ एक लहानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। एक जग सृष्टा, एक जग पालक और एक करें जग शेष। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु। श्री ब्रह्म दिन शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आयज नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात 58व्या ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरण सुवाळो। ह्या सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ल्यो। हे फावट संस्कृत विद्वान तशेंच चित्रकूट तुळसी पिठाचे संस्थापक आणि मुखेली ते भायर 100 परस चड पुस्तकां बरयल्ले स्वामी रामभद्राचार्य हांचे सयत भारतीय चित्रपट सृष्टीचे नावाजते गीतकार तशेंच उर्दू कवी गुलजार हांकां ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जालो। कांय वैयक्तीक कारणांक लागून गुलजार पुरस्कार वितरावण सुवाळ्यांत वांटेकार जावंक शकले नात। कार्यावळीक उलोवप करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी साहित्य
हे समाजाक जोडपाचे आणि जागोवपाचे काम करता अशें सांगले। प्रतिभा राय जी को वर्ष 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला रचनाकारों में आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, कुर्तुल एन हैदर, महेश्वता देवी, इंदिरा गोस्वामी और कृष्णा सावत सोबिती जैसे असाधारण महिलाएं शामिल है। देवी और स्वजनों, श्री रामभद्राचार्य जी ने श्रेष्ठता के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप अनेक प्रतिभाओं से संपन्न हैं तथा आपके योगदान बहुआयामी है। आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी की अति विशिष्ट व्याख्या की है। ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और प्रमुख उपनिषदों पर आपने सारगर्भित भाष्य लिखे हैं। रामचरितमानस पर आपकी टिप्पणियां और समालोचना नित्यांत मौलिक है। आप आशु को भी है। आपके द्वारा रचित संस्कृत साहित्य विलुप्त भी है और श्रेष्ठ भी, विपुल भी है और श्रेष्ठ भी। आप देववाणी संस्कृत के विलक्षण उपासक है। पणजेच्या कला अकादमीत उण्या दर्जाचे बांधकाम केल्ल्याचो मुद्दो हालींच परत एकदा चर्चेन आयलो। त्या उपरांत समीक्षा समिती स्थापन करून हे विशींचो नियाळ मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन सादर केला। तांकडे उलयतना ह्या नियाळाचो सखोल अभ्यास केल्या उपरांत आदलो कंत्राटदारूच निशुल्क साबार चुको सुदारतलो आणि त्या उपरांत कंत्राटदाराचेर पुरायपणान सरकार बहिष्कार करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले। तांचे रिपोर्ट दिल्ले ते सगळे रिपोर्ट आमी टास्क फोर्स पयली अपॉइंट केल्ली घेतली, दुसरी घेतली, सगळी कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या। जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिलां, पूण तेंचो सावंड इंजिनियर आसलो, लायट इंजिनियर आसलो, त्या सगळ्यांची सजेशन आसा पळय ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले। त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरी प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदाउट फ्री, म्हणजे विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, विदाउट एनी कॉस्ट तो ती कामां करतलो। सगळ्यांची टेंडरान नासली तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो आणि तेका जो फुडलो जे काम तेका कंटिन्यू करता म्हटलें पयलीं 4 वर्सां खातीर तो तेका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत। ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो। बट त्या पनिशमेंट आसा तशी सगळी कामां करून घेवपाक जाय। तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय, म्हणजे आमी तेका पेमेंट उरला करपाचो, तेका पेमेंट करचें ना। तेका एवरी इयर कितें तरी तेका AMC करपाक काडलो, AMC करूंक आनी तेका दवरिना, पुरो जाता तो बंद जालो, तेका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली। बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत तेज्या कडल्यान सगळी कामां करून घेवन सोंपयतली। लोकांचे घर दुरुस्ती कामाचे प्रलंबित अर्ज बेगोबेग सुटावे करपाच्या हेतान गोंय सरकारान अटल आश्रय येवजण राबयल्या। ह्या येवजणे अंतर्गत गरीब घराब्यांक घर दुरुस्ती खातीर सरकार आदार दिता। आयज ह्या मोहिमे अंतर्गत दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्या मुळगांव कार्यालयात एक खास शिबीर आयोजित केल्लें। ह्या वेळार उलोवप करतना आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी सरकार लोकांच्या दारा मेरेन येवजण्यो पावयता तेन्ना लोकांनी हाचो लाभ घेवचो असो उलो मारलो। स्पेशालिटी कॅम्प आसा, स्पेशालिटी कॅम्प म्हणजे कितें, गोंयाचो बी कॅम्प तसो म्हणटा तसो न्ही। हो जो कॅम्प आसा फक्त अटल आसरा खातीर आसा आणि आमचो धैर्य कितें आसा, आमच्या डायरेक्टरान सांगला की तुमकां खूब फावटी कितें आसता, मामलेदारा कडल्यान रिपोर्ट हाड, व्हिडिओ कडल्यान रिपोर्ट हाड, झेरॉक्स मशीन ना, प्रिंटींग मशीन ना। पण आज जर पळयशात सगळे गोष्टी आमच्या हांगा आसात, मामलेदारा आसा, डेप्युटेटर आसा, डेप्युटेटर सगळे ऑफिसर आसात। हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक की ह्या संधीचो बऱ्यांतलो बरो फायदो घेयात। लोकांचे सगळ्यांचे आनी अटल आश्रमांत कोणाक हे बाबा गरीब धाकट्या लोकांक तांकां कितले त्रास जातात तुका, आमकां एक वेळ ओके आसतले, पूण गरीब धाकट्या लोकांक 1.5 लाख दिता दिसान, 1.5 लाख इज अ बिग अमाउंट तुका न्ही, व्हडलो अमाउंट आसा तो। सो त्या गरीब कारण म्हाजो एक प्युअर इतलोच आशिल्लो। फाटल्या कांय दिसा सावन गोंयांत शिपडून पावस पडिल्ल्यान गोंयकारांक गरमे सावन तात्पुरती थाकाय मेळ्ळ्या। मजगतीं आयज दिवचल वाठारांत नदबारा पडिल्ल्या घोग्यांच्या पावसाक लागून
वाठारातल्या मुळाव्या साधन सुविधांच्या परिस्थितीचे सत्य मुखार आयले. एका पावसानूच वाठारातल्या गटारांनी उदक तुंबून रस्त्यार पावले. गोयचे भारतीय प्रशासकीय सेवेचे एग्म्यू कॅडरचे सचिव गडकर आणि यतींद्र मराळकर ह्या 2 अधिकाऱ्यांची परत गोंयांत बदली केल्या. IAS बी अश्विन चंद्रू आणि स्नेहा गीते हांका गोयच्यान अरुणाचल प्रदेशान जाल्यार रमेश वर्मा, अरुण कुमार मिश्रा आणि सुनील अंचिपक्का हांची बदली दिल्लीन केल्या. IPS अधिकारी आणि गोयचे अतिरिक्त ओमवीर सिंग बिश्नोय हांची बदली दिल्लीक करून तांच्या जाग्यार IPS केशवराम चौरासिया हांका गोंयांत धाडल्यात. केंद्रीय घर मंत्रालयान आयज ह्या बदल्यांविशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. 24 वर्सां जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुके वेळार तयार जाल्ले इंडी गठबंधन सध्या भितरल्या भितर फुट्टाना पळोवंक मेळटा. पयलीं काँग्रेसीची खासदार शशी थरूर हांणी ह्या युद्धाविशीं प्रश्न उबारले उपरांत आता काँग्रेसीचे आदले केंद्रीय मंत्री P. चिदंबरम हांणी लेगीत एका कार्यावळी वेळार आपल्या उलोवपान ह्या युतीचेर दुबाव उक्तायलो. P. चिदंबरम हांणी आपल्या उलोवपान इंडी गठबंधनाच्या फुडाऱ्याचेर दुबाव आसा आनी आपल्या मनांत फुडारान ही युती टिकची ना अशें स्पश्ट विधान केलां. हाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव तरुण काँग्रेसीचे फुडारी पक्षाच्या निर्णयांचेर आनी धोरणांचेर दुबाव उक्तायतात आनी इंडी गठबंधन हे फकत सत्तेच्या स्वार्थान उबारिल्ले अशें सांगले. सहित देश के चाहे वो विपक्ष में हो वो मान रहे हैं कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है. अपने असफल निकम्मे निठल्ले युवराज व युवरानियों को सत्ता में पहुंचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के मकड़ जाल को बचाने के लिए इकट्ठा हुआ एक भानुमति का कुनबा है, जिसके अंदर परिवार सर्वोप्रिय, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तिकड़मबाजी की राजनीति का संधि है. ये गठबंधन निस्वार्थ संधि पत्र है. देश हित से नहीं, कुर्सी के मोह जाल से बंदी डूबती हुई नैया है. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम अन्न की रेसिपीज स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. आज भी करोड़ों दिलों में रहते हैं. वही बोली जो आज भी रिश्ते जोड़ती है, वही कहानी जो आज भी दिल को छू जाती है. DD क्लासिक्स में देखिए धारावाहिक बुनियाद प्रतिदिन शाम 5 बजे DD नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. संवसारभरान तणाव आसून लेगीत भारतीय अर्थवेवस्था घटमूट जायत आसा. भारत 2025 लेगीत वेगान वाडपी अर्थवेवस्था आसतलो. 2025 म्हारगाय कमी जावन 4.3% उरतली असो अदमास आसा.
रशिया आणि युक्रेनामध्ये आयज इस्तानबुलान शांती वार्ता जाता. युक्रेनाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर झेलेन्स्की ह्या शांती वार्तांत वांटेकार जावचे नात. ह्या शांती वार्तेन युक्रेनाचे संरक्षण मंत्री रुस्तेम उमेरोव हांका धाडपाचे निर्णय जाला. युक्रेनात शांती प्रस्थापित करपाक ट्रम्प पुतीन वार्ता हो एकूच मार्ग आसा अशें अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो हांणी म्हळां. गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन बिनमोसमी पावसान हजेरी लायल्या. हवामान खात्यान 13 मे सावन गोंयांत येलो अलर्ट जारी केल्ले. पूण आतां हवामान खात्यान ही शिटकावणी 20 मे मेरेन वाडयल्या. तशेंच त्या उपरांत लेगीत गोंयांत शिपडून पावस पडपाची शक्यताय आसा. 20 मे मेरेन गोंयांत नेटाच्या वाऱ्या सयत जोगलां आनी गडगड मारपाची शक्यताय आसा. नुस्तेमाऱ्यांक खोल दर्यांत वचपाक मनाय केल्या. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35 सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 27.4 सेल्सियस नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एकदा पळोवया मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी गुजरातच्या भुज हवाई तळाक भेट दिवन सशस्त्र दळाच्या जवानां सयत साधलो संवाद. ऑपरेशन सिंधू सोपूंक ना संरक्षण मंत्र्यांची शिटकावणी. अखिल भारतीय वेपारी परिसंघाची नवी दिल्लींत जाली म्हत्वाची बसका. बसकेंत जाहीर करपी तुर्की आनी अझरबैजान देशांचेर बहिष्कार घालपाचो जालो निर्णय. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात आयोजित 58व्या पुरस्कार सुवाळ्यात घेतलो वांटो. संस्कृत विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य तशेंच गीतकार गुलजार हांकां फावो जालो ज्ञानपीठ भोवमान. कला अकादमीत उण्या दर्जाच्या कामाविशीं जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी कंत्राटदारा कडल्यान निशुल्क सगळ्यो चुको सुदारून घेवपा विशीं दिलें स्पश्टीकरण. दिवचलच्या आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी लोकां मदीं जागृताय करपा हेतान मुळगांवच्या कार्यालयान राबयले अटल आसरा येवजणे विशीं शिबीर. लोकांनी सरकाराच्या येवजण्यांचो घेतलो लाव, आमदारांचो उलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पळोवण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.